मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां पवित्र कुटुंबाची खबर सांगता. आनी जेन्ना आमी हे पवित्र कुटुंबाचेर नियाळटा, आमकां सुरवातेच्या उतरांनी सांगलां आमी ते पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक जाय. आनी आमी जर तर ते पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक सोदता जाल्यार आमी उगडास धरूंक जाय. हो पवित्र कुटुंब जो जावन आसा जुजे, मारिये आनी जेजू. हो पवित्र कुटुंब न्हय एक पूर्ण कुटुंब आसलो, पूण एक भावार्थी कुटुंब आसलो. आनी भावार्थी कुटुंब आसलो म्हणूनच तो पूर्ण कुटुंब जालो. इट वॉज नॉट अ परफेक्ट फॅमिली, बट इट बिकेम अ परफेक्ट फॅमिली बिकॉज ऑफ their फेथ इन गॉड. तो तेणी देवाचेर विश्वास दवरलो आनी जे तांकां देव दाखयता वा सांगता ते प्रमाणे ती जियेली. म्हटल्यार ती देवाचे येवजणेक खालती रावली. आनी हेंच उदाहरण आमचे मुखार आयची वाचपां दवरता. पयले वाचपान आमकां उगडास कोता कशे भाशेन एक कुटुंब आपलें जिवीत जिवंक जाय, वो आमची वागणूक आमचे फॅमिलीन कशी जावंक जाय पळय ती. एका आवयक, एका बापायक कसो भुरग्यांनी रेस्पेद मान दिवंक जाय, तांचे उतराक खालती रावंक जाय. तशेंच एक ओस्तोरी आनी एक पोती कसो तांचो संबंद आसूंक जाय हें आमकां दुसरें वाचपान मेळटा. आनी शेकी शुभ वर्तमानान आमकां कळीत जाता भावार्थान जेन्ना देवाचेर आमी विश्वास दवरता, आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. अशें न्हय की आमचे फॅमिलीचेर कोश्ट, त्रास, दूख येवचे ना. येतोले, कित्याक आमी हे शुभ वर्तमानान पळयता कशे भाशेन जुजेक ही शिटकावणी येता देवदुता वरवीं की हे बाळकाक नाच करूंक हेरोड सोदता. तर ताचे जिवितांत ताणें नियाळ्ळें आसतलें, खूब दूख भोगलें आसतलें ताका की अशें कित्याक हांव देवाचेर विश्वास दवरता तरी आसतना दुसरे म्हज्या पुताक नाच करूंक सोदता. पूण हें सगलें देवाच्या हातान घालता आनी आपणाक दिल्लो तो कार्य वो वावर वो जबाबदारी तो फुडें व्हरता. म्हटल्यार बाळकाक घेवन, आवयक घेवन, म्हटल्यार मारयेक घेवन तो इजिप्त देशान वेता. तर हें कित्याक करूंक पावलो तो? कित्याक देवाचेर विश्वास आनी देवाचो मोग आसलो ताका. आनी हेंच आमकां दुसरें वाचपानूय भाग्यवंत पावलो कोलेस्काराचे चिटीन आमकां उगडास कोत्ता की आमचे फॅमिलीन मोग आसूंक जाय. आनी जेन्ना मोग आसता पळय तेन्ना जें कितें कोश्ट येता, दूख येता, बरेंपणूय येता, ते बरे भाशेन आमी उमेदीन तें आमकां छाती पावोंक आदार मेळटा. तशेंच आमी उमेदीन जियोंक लागता. तर आमचे फॅमिलीन हो मोग सदांच आसचो. अशें आमकां लुमीन जेन्शम जे सेकंड वॅटिकन कावन्सील जावन आसलें तेन्ना डॉक्युमेंट भायर काडलोले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डॉगमॅटीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च. लुमीन जेन्शन म्हटल्यार लायट फॉर द नेशन, आख्खे संवसाराक एक उजवाड कसो. आनी ह्या डॉक्युमेंटान एक फामील कशी जावन आसा वा कितें जावन आसा तें सांगता. इन लुमीन जेन्शन नंबर 11 आमकां उगडास कोत्ता एक फॅमिलीन वो फॅमिली मदें तांकां एक जबाबदारी आसता टू शेअर द फेथ विथ देयर चिल्ड्रन. म्हटल्यार आपल्या भुरग्यांक वो भावार्थ दिवपाची ही जबाबदारी एक फॅमिलीक आसता. आनी ताचे लागून एक फामील जावन आसा पयली हो मूळ इग्रोज वो फिरगोज एका भुरग्याच्या जिवितान. कित्याक आमकां बालती मेळ्ळ्या उपरांत आमची फामील आमकां सांबाळटा. आमी ल्हान आसता, आमकां कांय मागणें कांय येयना, पूण जेन्ना फामील बारबर बसता आनी मागणें कोत्ता आमचे कानार ती मागणी पडटा आनी आमी शिकता. आनी ताचे लागून आमकां दोतोनीक वयचे पयलींच आमकां आमचे बाप्पा नमान मरी सगळी मागणी येता. कित्याक आमी फामिली बरोबर बसता आनी हे मागणें आमी शिकता आनी आमी ते करूंक पावता. तर आमचे फॅमिलीन हो मोग आनी एकवट आसूंक हे मिस्सा भुरग्यान मागता आसतना हो मोग म्हटल्यार कितें? न्हय फकत आय लव यू म्हटलें आनी जालें ना. मोग म्हटल्यार एम स्टँड्स फॉर मागणें. आमचे फॅमिलीन पयले सुवातेर फॅमिलीचे मागणें आसूंक जाय. वय आमचे खासगी मागणें आसतलें, पूण फामील बरोबर येवन मागणें करूंक जाय. खुबशीं जाणां तुमी कोत्ता आसतलीं तुमचो त्रेस वा आमोरी बरोबर आनी ती बरी गजाल आनी सदांच करूंक वावरूंक. पूण खुबशे फावटी अशें जायना. कित्याक समज भायर आसता ओ आनी खंय वावर कोत्ता परत येवंक वेळ जाता. तर
अशें जाल्यार एक वेळ असो जेन्ना आमी बारोबर आसा पळय तो वेळ नियूक करून त्या वेळार कांय तरी मागणी बारोबर एक फामील कशी करूंक. दुसरें म्हणल्यार ओ म्हणल्यार अर्पण, टू ऑफर वन सेल्फ. एक फामील कशी एकामेकाक आपलें जिवीत दिवंक. आनी हेंच आमकां दुसऱ्या वाचपांनी मेळटा कशे भाशेन एकलो घोव आपले बायलेचो मोग करूंक जाय, कशे भाशेन एक बायल आपले घोवाक खालती रावंक जाय हें आमकां सांगता. तर टू ऑफर आवर सेल्फ टू वन एनदर सो दॅट इन ऑफरींग आवर सेल्फ टू वन एनदर वी लिव अ मिनींगफूल एंड फ्रुटफूल लायफ. आनी शेवटाचे अल्फाबेट म्हटल्यार जी म्हणल्यार गोवाय जावंक जाय. आनी एक फामील कशी जेन्ना आमी बरे भाशेन देवाचेर विश्वास दवरून जियेता आसतना आमी देवाचे गोवाय हेरांक जावंक हे मिसा बलिदानान मागुया.